नमस्कार, तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळयता आमी आसा आयज मार्दोळ हांगासर आणि हांगासर जो हो बायपास रोड आहा हांगासर एक मोठे झाड जे जवळ जवळ एक सवा एक ह्या दरम्यान कोसळ्ळें आणि राजू काणकोणकर हाचो जो गाडो हांगासर रस्त्याक उजी आहा ह्या गाड्याची बरीच लुकसाण जाल्या। तेजे म्हणण्या प्रमाणे तो हांगासर जे पिकावळ म्हणल्यार केळी म्हण जे घोसाळी तवशी हेजे लुकसाण जावन आनी तेजे गाड्याचें बरेंच लुकसाण जालें। जवळ जवळ 10,000 तेजे लुकसाण जाल्लें आसा आनी त्याच प्रमाणे हांगासर तुमी पळोवपा आसतले की कितल्योश्योच गाडयो येरादारी हांगासर कंटिन्यू चालू आसा। पण हे झाड पडले तेन्ना सुदैवान कोणाकूच हेजे झाडा बद्दल त्रास जावना, फक्त जाले ते राजूच्या गाड्याक कितें ते लुकसाण जाल्लें आसा आणि फायर ब्रिगेड पावन हांगासर रोखडेंच हें झाड क्लियर करून परत जे ट्राफीक आहा हांगासर येता तुमी यो वच करपाक मोकळे जाल्ले आसा। सरकाराक कितें म्हणलें जावं कोणाक कितें म्हणलें पंचायतीक बी रोड हे जावपाचो आसा म्हणटा ते ऑटोमॅटीक वयतलीच न्ही मारपाक। ओके मागीर डेंजरस ट्री बीन आसा पडटली बीन म्हणून कितें तुमी वरवली बीन सांगलेलें पंचायतीक ग्रामसभेक बीन? ना ओके गव्हर्मेंट म्हणल्यार रोड वायडनिंगा टायमार वयतली म्हण तुमी जाणा आसलेले? ओके